प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज आयतार आयचें शोर्तमान जावन आसा जुवाचो 18वो विसवोर वोड 33 ते 36 पर्यंत. जॉन चॅप्टर 18 वर्सेस 33 to 37. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. पिलात नव्या नितीशाळेंत गेलो आनी जेजूक आपोवन ताणें ताका विचारलें, जुदेवांचो राजा तूं? जेजून पोर्तिपाल केलो, हें तूं तुजेच उस्तोंगी म्हणटाय ओ दुसऱ्यांनी तुका तुजे विशीं अशें सांगलां? पिलातान म्हणलें, हांव जुदेव तर? तुज्याच लोकांनी आनी मुखेल याज्ञिकांनी तुका म्हजे आधीन केला. कितें केलाय तर तुवें? जेजून पोर्तिपाल केलो, म्हजें राज ह्या संवसारांतलें न्हय. म्हजें राज ह्या संवसारांतलें जाल्लें जाल्यार हांव जुदेवांच्या हातांत पडना जावं म्हजे सेवक जुस्तो आसले, पूण म्हजें राज हांगा सोडलें. पिलातान ताका म्हणलें, म्हणटोच राजा तूं? जेजून जबाब दिलो, हांव राजा म्हूण तुवेंच सांगलें तें सारकें आसा. ह्याच पासत हांव जल्मलां आनी स्वताक होवाय दिवंक संवसारांत येयलो. जी कोण सोत बांदून घेवंक तयार आसात ती म्हजो ताळो आयकता. प्रितीच्या बाबणीनो, आयचें शिवर्तमान जें आमी आतांच वाचलां तातूंत आमी पळयता कशे भाशेन जेजूक पिलाताच्या फुडें हाडटात. आनी बाबणीनो, पिलात त्या वेळार जेजूक विचारता, तूं एक राजा? तूं एक राजा? भाव भयणीनो, जेजू जावन आसा राजाचो राजा. आनी आतां जेजू इतलो खालतो जाता की तो आतां एका संवसाराच्या राजा फुडें तो आतां ताका उबें रावंक लायतात. आनी हो संवसाराचो राजा जेजूक विचारता, म्हणटा, तूं खरोच राजा? आनी भाव भयणीनो, त्या वेळार जेजू कसलो जबाब दिता? जेजू म्हणटा, हांव राजा आनी ह्या कारणा लागून हांव संवसारान येयलां. हांव संवसारान येयलां फकत सोद दाखोवपाक, ओ सोद तुमकां दाखोवपाक. भाव भयणीनो, जेजू खरेपणी एक राजा आसलो आनी आजुनूय पासून जेजू एक राजा आसा. आनी जेजू जेन्ना पिलाताच्या फुडें आसता आनी पिलात ताका विचारता, तूं खरेपणी एक राजा म्हणून, आनी जेजू म्हणटा, हें तूं तुजेच आस्तुंगी म्हणटाय वो दुसऱ्यान तुका म्हजे विशीं अशें सांगलां? आनी भाव भयणीनो, त्या वेळार जेजू ताका जबाब दिता. तो म्हणटा, हांव ह्या संवसारान येयलां फकत स्वता पासत. हांव संवसारान येयलां फकत स्वता पासत. म्हणटच भाव भयणीनो, जेजू एक जावन आसा एक राजा, पूण तो संवसाराचेर येवचे पयलीं तो आसलो राजा आख्ख्या स्वर्गाराचो. पूण तो संवसारान येता कित्याक संवसारान देवान मनशाक अधिकार दिल्लो. आनी कितें जाल्लें? मनशान जें फळ खावंक जायनासलें तें खालें आनी आतां देवाचेर आड गेलो आनी आतां सैतानाचो गुलाम जालो. म्हणटच देवान ह्या संवसाराक येवंक जायलें जाल्यार ताच्यान देवा भाशेन येवंक जायनासलें, कित्याक ताणें ही पदवी फकत मनशाक दिल्ली. आनी देखून भाव भयणीनो, जेजू एक मनीस जाता. तो जावन आसा देव, तो राजाचो राजा, पूण देव आपलें उतर केन्नाच तोडचो ना. म्हणटच तो आंकवार मोरेच्या कुसऱ्यान जल्मता, एक मनीस जाता, ह्या संवसारान येता,
स्वर्गीच्या बापाची खोशी कोत्ता, पातक करिनासतना तो खुर्सार वेता आनी आतां एक मनीस जावन तो आतां जो अधिकार सैतानाक आसलो तो अधिकार ताच्या हातान तो घेता आनी आपूण आतां तो अधिकार आपल्या हातान घेता. आनी बाबणीनो आयज जो कोण जेजूचेर बाबाट दवरता, जो कोण जेजूक सोत मानता, तो आतां ताका पासून जो अधिकार जेजूक मेळ्ळा तो अधिकार ताका मेळटा. म्हणटच जेजू जावन आसा राजा फकत स्वर्गार न्हय, पूण तो जावन आसा राजा संवसाराचो. मनीस जावन येवन तो एक राजा जालो. ताणें ती सगळी पदवी सैतानाच्या हातांतली घेतली. तो आमच्या पासत मेलो. आनी आयज जेन्ना आमी जेजूचेर बाबाट दवरता, आमी जेजूक सोत मानता, जो अधिकार जेजूक आसा संवसारान, स्वर्गार आनी सैताना वर अधिकार आहा, तो अधिकार आमकां मेळटा बाबाडटा वरवीं. तर आयज आमी भाव भयणीनो खरीच भाशेन देवाक आमी जेजू पासत आर्गां वाखाणणी आनी दिनवास दिवया. जेजू ह्या संवसारान येयलो आमचे सोडणे पासत. ताणें आमचो जागो घेतलो खुर्सार. जें आमकां फाव जावंक जायल्लें तें तो भोगलो. पूण जेन्ना आमी जेजूचें सोत मानता, ताचे उतरा प्रमाणे आमी चलता, आतां भाव भयणीनो आमी देवाची भुरगीं जाता. जो अधिकार जेजूक मेळ्ळा तो अधिकार आमकां मेळटा आनी आतां आमच्यान एक जैतिवंत जिवीत जिवंक जाता. आमच्यान खरेपणी एक भावार्थीचें जिवीत जिवंक जाता. जें जेजून खुर्सार सोंपल्लां तें ताजो फायदो आमकां मेळोंक आमी शकता. तर आयज आमी खेरीत भाशेन जेजू आमचो सोमिदेव आनी सर्वंडार आनी आमचो राजा म्हणून आमी ह्या राजा भाशेन ह्या राजाचे राजवटकेन आमी खरेपणी एक भावार्थीचें जिवीत जियोया आनी खरेपणी जेजू आमचो राजा म्हणून ताचें उतर आमी आयकोया, ताच्या उतरा प्रमाणे आमी चलया आनी खरेपणी आमी देवाचो मोग कोत्ता म्हणून, जेजूचो मोग कोत्ता म्हणून ताज्या उतरान आमी रिगून रावन तें उतर दिसपट्या जिवितान पाडूंक आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्वंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयतां.